Just imagine. इष्टानो हो लास्ट आठवडो हॅपी बर्थडेचो आठवडो म्हणून इतिहासान अजरामर जातलो काय अशें दिसता म्हाका. अरे विजय सरदेसाय, नरेश सावळ, राजन नायक आणि मायकल लोबो या 4 कट्टर खडे जंग आणि खडे गाठ राजकारण्यांचो बर्थडे ह्या विकान आसलो. ह्या 4 जाणांचो बर्थडे आसलो. तितून विजय सरदेसायाचो बर्थडे म्हटल्यार बर्थडे काय ती पॉलिटिकल सभा कितें सांगलें तें बरें कळोंक ना अशें. न्ही एका जर बर्थडे म्हणटा जाल्यार पॉलिटिकल सभा कितें म्हणटलो फुडें अशें सगळे तरेचे. कित्याक पॉलिटिशियन सगळे म्हणटा चोर म्हणून गोंयचें निसंडन केल्लें आसा. गोंयचें निसंडन करून 3 वर्सांनी मनोहर पर्रेकर गोंया सोडून दिल्ली पावलो आनी आतां फाटल्या 6 म्हयन्यांक गोंयचें आनी निसंडन करपाक आसा आमचो मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर. जिंदगी चंद लम्हों की बात होती है, जिंदगी चंद लम्हों की बात होती है. कम वक्त हमें ये भी नहीं पता कि कल की शाम होने तक हम होंगे या नहीं, लेकिन जब तक रहेंगे आप लोगों के साथ रहेंगे. धन्यवाद. वाह अच्छा है, पर क्या कह रहा है वह. वाद दिवस के अवसर पर मरने की बात कर रहा है. मैं क्या कह रहा हूं वह क्या सुन रहा है. अभी जन्मदिन बालक क्या कह रहा है सुनो. जन्मदिन बालक म्हटल्यार बर्थडे बॉय रे बाबा. पर्रीकर मागीर हे करून आतां डिफेन्स मिनिस्टर जालो. भाई आहा तो लखनौचो भैया जावन गेलो. बीजेपीनूय बी थोडे लोक बरे आहा पूण घुसपल्ले आहा. आज पळय ते पळय खंयच्या खंय गेले. कोण गेले पाद्री भावान आपयले म्हण गेले. दुसरे दिसा सतीश धोंडान धमकी दिली फाटल्यान जाल्ले. सो हांकां सतीश धोंड पिशापा परस व्हडलो जाल्लो आहा. आतां ग्रँडपा जर गोंय चलयतले आनी फुडलें गोंय जर ग्रँडपा करतले जाल्यार देवूच आमकां सादवर करूंक शकता. हाँ क्या बात है. बारीक विचार करीत जाल्यार म्हजें कॅल्क्युलेशन म्हणटा की विजयान जो हो ग्रँडपा कमेंट मारला तो डायरेक्ट राजेंद्र आर्लेकराचेर मारला. जुलय एंड जावपी एसेंब्ली आतां लागीं पावल्या आनी विजय अशें पंगे घेता. कित्याक काय म्हणटा अरे कित्याक ग्रँडपा कमेंट मारूंक जालो. राजेंद्र आर्लेकर आनीक कोणा जाणटो म्हणतो. राजेंद्र आर्लेकर इज व्हेरी हर्ट विथ दीस कमेंट. आर्लेकर बाब ग्रँडपा कमेंटा वरसून खूब दुखेस्त जाल्या. आमी त्या दिसा तेंची खबर घेवपाक गेले. अरे अशें म्हणून दुखप अरे जाणटेलो म्हणून कितें आमी जावचें ना फाल्यां. प्रत्येक 60 जाता बरें कितें. Just imagine. आर्लेकर बाब खूब वायट दिसलें विजयाचो ग्रँडपा कमेंट आयकून. तुमी तें बरेंच मनाक लावन घेतलाशें दिसता. एका तरणाट्या पॉलिटिशनान जाणटेल्या पॉलिटिशनाची फकाणां मारप. हाजे पयलीं अशें नासलें. हय आनी कितें तर. आमी बाबा केन्ना आयकलें ना रे बाबा. इतलीं वर्सां आमी पॉलिटिकल एनालिसीस करता. आमी आयकलें ना की बाबू कवळेकरान विल्फ्रेड डिसोजाची फकाणां मारली. पांडुरंग मडकयकरान दिगंबराची फकाणां मारली. अरे जाणटेले पॉलिटिशियन्स आसता पळय तेंचे कडच्यान आशिर्वाद घेवप ना की तेंची अहवेलना करप. पण आयज हे अशा पद्दतीचें आमच्या तकलेन घालून दवरलेलें आसा. आत्ताची जी कॉन्ट्रोवर्सी ही ग्रँडपा कॉन्ट्रोवर्सी म्हणटा न्ही तुमी ही. वेदर दीज आर रियली प्रॉपर टू बी यूज्ड ऑर नॉट. हे कशें जाणा कळ्ळें म्हाका. म्हणजे आंटीक जर आंटी म्हटल्यार राग येता पळय तशें जाणटेल्या मनशाक एज्ड मनशाक ग्रँडपा अशें डायरेक्ट पब्लिकली म्हणप ना. वेदर इट इज इंग्लिशीची काकूट इंग्लिशीची. बरें म्हाका एक सांग हे विजय सरदेसायाक तूं आतां कसो त्रास करतलो जुलयाच्या एसेंब्लीन. ताचे खातीर कायदेय आसात आमचे कडेन. म्हणजे सारकें कायदेशीर तूं सामकें जो आहा. बरें म्हाका एक सांग प्रताप सिंग राणे मागीर तुका लुइजीन फालेरो मागीर तुका आमचो रमाकांत खलप सुद्दां. हे तुका दिसता की फुडलीं 10 वर्सां हे तिगूय अशें पॉलिटिक्सान आसपाक जाय. नॅचरली. बरें हे ग्रँडपा कमेंटाचेर तुजें लास्ट म्हाका तुजें मत सांग. प्रांजळ तुजें मत सांग. टू सम इट अप. आणि म्हणून म्हाका दिसता की हें सगळें आमचे एकंदरीत मानसिकतेचो गैरफायदो घेवन हें सगळें डंपिंग करून आमच्या आरोग्याचेरच हो घालो आसा. आणि म्हणून आमी ताजे खातीर सगळ्यांनी सतर्क रावपाक जाय.
अशें म्हजें मत आसा. असो आर्लेकर बाब तुमची इंग्लिशूच बरी असली, ही मराठी म्हणजे अडवाणीची हिंदी असता पळय, काची काम कोटी के प्रयोजन के लिए जो बंडखोरी की ते तशी कितें सामकी कळना. Just imagine. मित्रांनो म्हाका एक कळना, गरमेन केस्तांवां जाता पळय बेश्टेदा कारणा शिवाय बेगीदा ती हांव समजूं शकता की अशें मागीर माय तापला, तकली गरम जाल्या तें हांव समजूं शकता. पण भर पावसाळ्यात ह्या थंडेच्या भर पावसाळ्यान केस्तांवां जाता ती कित्या खातीर, म्हणजे कशें कितें इतलो कसो टेम्पर वाडटा आनी कितें न्ही. थोडी जेन्युइन रिजन्स आसता, हांव अशें बेश्टीच जाता अशें म्हणना, पण इतलो म्हणजे तेचो जर हे लेवल आसता पळय इतलो हायपर लेवल म्हणजे कसो कितें थंड वातावरण आसतना कशें काय कळना म्हाका. Like that so far. What to do? I mean, just because of the one person, why are you listening to that one person? See the lakhs of people who are against He's it. complained to our superior officer. What to One do? person Because was- of this, we are not going to get a suspension order. One person versus Just- so many people. That's why I'm telling you, just talk to with him. No. 2701. Fine, I have to talk. क्लब तुमचो भायर मारूंक ना. क्लबाचो नॉमिनी आसा न्ही, नॉमिनी आसा. इतलो बोवाळ आयकून शेखर साळकारा भितरलो कवी जागो जालो आनी थंयच तेणी एक कविता बरोवन काडली. ये GCA नहीं आसान, एक क्लब्स का दरिया है, बाळू को डुबाना है, चेतन को हटाना है. चितलेले हांवें राज्य करतलो, आपलीच क्लब्स GCAन भरतलो. सगळेच हांगा करता बॅटींग, हें शुअर चेतनाचें सेटींग. मोबिलायझेशन ऑफ क्लब्स करपाक दिसता सगळें विकचें पडटलें. GCA मुठीन कशी दवरपाची, नार्वेकरा कडच्यानूच शिकचें पडटलें. GPL करता म्हटल्यार नाकिणू आयलें, प्लेयर थोडे हाडचे पडले भायले. तरी ग्रावंड आमचोच म्हणून सांग, वरना करनी पडटी फातोर्डा स्टेडियम की मांग. सगळे म्हाका मारपाक आयल्याशे, चेतनान हें बरें करूंक ना. GCA आनी पॉलिटिक्साच्या नादान 3 म्हयने जाले बिलूच भरूंक ना. दोतोर म्हणून वळखतात म्हाका, आमची तीच लायफस्टायल बरी. हा घ्या माझा राजीनामा, चाललो मी माझ्या घरी, चाललो मी माझ्या घरी. आणि तुम्ही विजयाचो बड्डे पळयलो, मायकलाचो बड्डे कोण पळयतलो? मायकल लोबोच्या बड्डे खूब खाजी जाले. आय मीन बरे बरे हे जाले खाजे. आनी म्हणजे फिरना कहना की मायकल दारू पी के दंगा करता है. भुरगेपणा 39 वर्सां जाले ताका, पूण तो सादारण 24-25 वर्सांचो कसो वागता. त्यामुळे मातशी आता येणाऱ्या काळात म्हाका खात्री आसा ताका आता मॅच्युरिटी येतली. Chief Minister of Goa, Mr. Parseka, thank you very much for these wonderful words of yours. रक्षा मंत्री सांगले विषय मॅन ऑफ एक्शन बरी क्रांती ताणें आयच्यान घडोवन हाडची आनी ताचे खातीर गोंयांत एक बरो पर्याय पळोवपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांचे ताका बेसांव आहा. आनी मायकला बरोबर आमी आहात, मायकल आमचे बरोबर आसतलो अशें आमी देवापणे मानतात. कित्याक हेंच अशेंच जर जालें, बरोबर रावलें जाल्यार गोंयांत बरी दिशा दिसतली. देव बरें करूं. Michael also, I think, is political. I wish him very well. I'm very sure he will do lot more. And कितें करता तो पळयतलें जाल्यार भायर लोक कितले आसा तें पळयतले कळटा. देव बरें करूं. मायकलाक लॉंग आनीक पर्रिकराक खंय तरी वयर पावपाक हेल्प करूं. मित्रांनो, याच बरोबर जस्ट इमॅजिन हांगाच एक पॉज घेवया. आतां नेक्स्ट एपिसोड घेवन फुडल्या आयतारा आमी येतले. तो मेरेन मोग आसूनी. देव बरें करूं, बरें करून रावात.
Just imagine.